तुझे बघून म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बघून म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान होड्यार चडून दर्याचे पेली तोडी वेतोच लोकांचे व्हड उरपोंच ताचे चडशी एकवटली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जेरियस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन असो लालून मागतालो, म्हजी धूव मरणाचे तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोल लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांचें वखद करतना जायतें सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चावनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिचे गोठ अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणांक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती चिंताली. आनी आवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. आपल्या भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण आवचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पोलेताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नदर भोंवडावन रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणो आसली देखून ती बायल भिवून आनी कापून लागीं आयली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगळें सोत तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर थावन धाडलोले मनीस पावले. तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण तांणी म्हणलें. तें आयकून जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव हांचे भायर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिलें ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत भितर सरतोच जेजून गोलबोल जाता तो देखलो आनी व्हडल्यान रडटाली आनी जायते सांगून विलापताली ती ताणें पळयली. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोलबोलतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी तो लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमूय ना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण सांगलें. देवाचें उतर हें.